नमस्कार गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक मायमोगाचे येवकार सगळ्यांक बरी सांज आवडटा आनी हांव दीप्ती काकोडकराच्या टी टायम बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया मुखेल खबरो। नोकरेचे आयज दाखोवन फटवणूक केल्ल्या कोणाकूच सोडचे नात। मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतांची शिटकावणी। गोंय कर्मचारी भरती आयोगा कडल्यान बेगीनूच नोकर भरतेची जायरात। कॅश फॉर जॉब स्कॅम प्रकरणात पूजा नायक एका 5 दिसांची पुलीस बंदखण। दिवचलच्या सिव्हिल अँड क्रिमिनल कोर्टात केल्ली हजर। तपास सुरू। सायल्याच्या लाकडाची तस्करी करताना एके गाडयेक रिवणाच्या थळाव्यांनी आनी राणा खात्यान धरले रंगे हात। अधिकाऱ्यांनी टेम्पोतले लाकूड केले जप्त। फुडलो तपास सुरू। हिंदू संघटनेन म्हापशेंतल्या बेकायदेशीर तूप कारखान्याचेर घालीत धाड। गायांचे कत्तल करून मांसाचो उपेग करतात तुपान। हिंदू संघटनेचो आरोप। जात धर्म भास आनी प्रांतावेल्यान लोकां मदीं फूट घालपाचो कांय जाण करतात यत्न, सांगता मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत। एकता दौड निमतान मुख्यमंत्र्यांनी दिलो एकचाराचो संदेश। आणि दिवाळीच्या फाटभुंयेर बाजार फुल्ले। वेगवेगळे आकाश दिवे, लायट, सजावटीचे सामान बाजारात उपलब्ध। खरेदीक लोकांची गर्दी। आता खबर विस्तारान। नोकरेचे हांयस दाखोवन लोकांक फटयल्ल्या सगळ्यांचेर खर कारवाय जातली अशें मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी सांगलां। घोटाळे आडावपा खातीरूच गोंय कर्मचारी भरती आयोगाची स्थापना केल्या। आयोगा कडल्यान बेगीनूच नोकर भरतेची जायरात येतली अशेंय मुख्यमंत्र्यांनी सांगलां। मंत्रिमंडळ बसके उपरांत मुख्यमंत्री उलयताले। नोकरेचे हायस दाखोवन लोकांक तोपी घातिल्ल्या सगळ्यांचेर खर कारवाय करतले। हातूंतल्यान कोणूच सुटचो ना अशी शिटकावणी मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान दिली। आनीकूय कोणाची फटवणूक जाल्ली आसत तांणी कागाळी करच्यो अशें आवाहनूय मुख्यमंत्र्यान केलें। घोटाळे नियंत्रणात हाडपा खातीरूच गोंय कर्मचारी भरती आयोगाची स्थापना केल्या। परीक्षा जाल्यो की दुसरे दीस निकाल लागतलो। गुणवत्तेचेरूच नोकऱ्यो मेळटल्यो अशें मुख्यमंत्र्यान सांगलें। सगळे केसीस ज्या पयलीं कसले अजूनही मध्ये म्हणल्या की फॉलो इन्व्हेस्टिगेशन या सगळ्या केसीसच्या बाबतीत करता कोण हातूंतल्यान सुटचो ना। त्याचे आनीकूय जर कोणाचें कितें आसत जाल्यार त्या नोकरी दिवच्यो। सो म्हणजे खंयच्योय तुमी जर पळयलां तर गव्हर्मेंट व्हेरी सिरियस, नॉट ओन्ली सगळ्या कसल्याय बाबतींत गव्हर्मेंट स्ट्रिक्टली एक्शन पळय केळी जातली। एकही खाजगी सुद्दां लक्षात घेवपाक जाय। कोण बुडोवन काडटाली पयशे इतर बुडोवन काडटाली। खंयच्याच बाबतींत जे आपण पुलीस पण ते एक्चुअली सातत्य जाय केळी डेरीज करतात सातत्य म्हणजे कायम जे बदल उडयतात ताका भितर उडयतात। सर सगळ्या केसींचेर एक्शन जातली सर, कारण काणकोणाक एक केस जाली तातूंत काय डेव्हलपमेंट जाल्या ताचेर अजून पर्यंत म्हाजी सगळ्यांचे केसीस एक्शन जे आपण 100% एक्शन जातली। कोण सुटना सगळ्यांक जो कोण मेळवला ताकाय धरीत आसा, कोण मेळ्ळा ताचे फुडले पण अशा गजाली पॉलिटिकल पॅट्रोनेज आसता। हे जे आसा पळय हांव परत एकदां सांगता, लोकांनी पयलीं समजून घेवपाक जाय की अशे जे फालतू मनीस जे इन्शॉर्ट अशा पद्दतीन भोंवता हांव नोकरी दिता तूं नोकरी दिता ह्या लोकांच्या हेजेर विश्वास दवरूंक जायना। आनी म्हणूनच स्टाफ सिलेक्शन रिजल्ट एग्जाम जाली काय दुसरे दीस रिजल्ट लागतलो हे बरें खंय आनी उरचे ना। आनी लोक अशे आहात जी नोकरीची एडवर्टायजूच जावना तेज्या खातीर पयशे दिवपी लोक आसता। लोकांनी म्हाका दिसता अलर्ट रावप गरजेचें आसता। स्वयंपूर्ण गोंय मोहिमे खाला 1ली ते 12वी मेरेनच्या 33,000 विद्यार्थ्यांच्या दोळ्यांची तपासणी केली। तातूंतल्या 12,000 विद्यार्थ्यांक मोफत वखलां वाटली, जाल्यार 8 ते 10 विद्यार्थ्यांच्या दोळ्यांचेर बारीक सारीक ऑपरेशन केल्ल्याचें मुख्यमंत्र्यान सांगलें। ऐकात। आम्ही स्वयंपूर्ण गोवा विजन फॉर ऑल हो कार्यक्रम जवळपास गोंयांतल्या सगळ्या स्कुलांनी फ्रॉम द फर्स्ट स्टँडर्ड टू 12th स्टँडर्ड पर्यंत सगळें केल्या उपरांत 2 लाख भुरग्यांची ऑप्थॅल्मिक तपासणी केली। तातूंतल्यान 33,000 भुरगे स्क्रुटनायज जाले। जवळपास 12,000 भुरग्यांक फ्री ऑफ कॉस्ट स्पेक्टिकल्स दिले आनी 8 ते 9 जणांक मायनर सर्जरीज ज्यो आहा पळय त्यो करच्यो पडटा। स्वयंपूर्ण गोंय कार्यक्रम हेच्या अंतर्गत विजन फॉर ऑल हो कार्यक्रम आमी पुराय सगळ्या हायस्कुलांनी घेतले। हायस्कुलांनी घेतल्या उपरांत जवळपास 10 ते 12,000 भुरगीं जी अदरवायज चेक करपाक आपले दोळे बेगीन वयची नासली, कदाचित त्यांचो नंबर भितर वाडूय शकतालो। हे कन्सेप्ट आमी जो कार्यक्रम केलो
म्हणजे त्या कार्यक्रमाच्या हेका आमकां डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विसीस ऑफ तन्वी डिपार्टमेंट आमचे डॉक्टर कृष्ण प्रसाद फ्रॉम उडुपी कलरकॉन आणि आमचे डायरेक्टर ऑफ प्लॅनिंग अँड स्टॅटिस्टिक्स CSR ऑथॉरिटी या सगळ्यांच्या सहकार्याने हो कार्यक्रम घडून आणलो. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. हिंदू संघटनेन म्हापशा वाठारांतल्या बेकायदेशीर तूप कारखान्याचेर धाड घाली. या कारखान्यांनी बेकायदेशीर रितीन गायांची कत्तल करून गायेच्या मांसाचो उपेग तूप तयार करपाक करतात असो आरोप हिंदू संघटनेन केला. तांचे कडेन गायांची हत्या करपी हत्यारां लेगीत सापडल्यात अशें तांचें म्हणणें. ह्या विशीं म्हापसा पुलीस स्टेशनात कागाळ नोंद केले उपरांत म्हापसा पुलिशेन घडणूक थळार वचून दोगा दुबावितांक अटक करून तुपाचे कंटेनर लेगीत जप्त केले. फुडलो तपास सुरू आसा. हांगाचे इन्फॉर्मेशन मेळ्ळी प्लस हांगाचे व्हिडिओ मेळ्ळे, फोटो मेळ्ळे, ती शिजयता तेय व्हिडिओ मेळ्ळे आनी हत्याराचे फोटो मेळ्ळे, डब्यांचे फोटो मेळ्ळे. आमकां जेन्ना कळ्ळें तर आमी सगळे येयले हांगा, जे लोकलूय आहा बोडगेश्वराक पांयां पडले. अशें केन्ना जावपाक ना, जें बंद करा म्हणून तुज्या पांया कडेन जें कितें घडटा तें पांयां पडोन आमी हांगा येयले. पळयत जाल्यार थंय आमकां पयलीं डबे मेळ्ळे तुपाचे, जे शिजयल्ले गायेचे कातीचे. तेज्या उपरांत मेळ्ळे आमकां हत्यारां. भितर वचत जाल्यार पळयत जाल्यार ते जे शिजयल्ले जे गायेचें मांस आहा पळय ते सुकलेलें मांस 3-4 फोडले मेळ्ळे, डब्यान भरलेले मेळ्ळे. मागीर मेळ्ळी ती आमकां हत्यारां, येदे व्हडले चॉपर, एक व्हडलो दांडो मेळ्ळो, कळ्ळें न्हू. आनी मागीर जाल्यार भायर जाल्यार पळयत जाल्यार कायला कन्फर्म हांगा इल्लिगल कितें तरी चलता. पयलीं कात पयलीं शिजयता खंय तेजेर दाट करून तेजेर मागीर तूप तयार जाता. आनी हें घी डालडा म्हणून प्युअर घी म्हणून बाजारांत सप्लाय जाता. बाजारांचो सण आहा दिवाळीचो, हितून दिवाळीचे लाडू जावं कितें खंयची जी मिठाई आहा जावं आनी कसले खाद्य पदार्थ आहा हितून हे मिक्स जाता. आनी प्लस आमचे दिवे जे पेटयता घी प्युअर घी हे मार्केटान सप्लाय जावन ते आपली पोटां भरता हांगा इल्लिगल कामां करून. सो अशें हेज्या मुखार गोंयांत जावचें ना. काव फॅटाचो जो घी आसता ते थंयसर तयार करतात आनी जी गोरवांची जी हाडां बीन आसा ती सुद्दां आमकां थंयसर मेळा. म्हणल्यार खंय ना खंय तरी ते गोरवांक थंय मारता, गोरवांची घी करता आनी गोरवांच्या हाडांत एशीज जे आसता ते मागीर बर्न करपाक नाजाल्यार तेंचे जे फ्युअल आसता तेका ते यूज करता. आयज जेन्ना आमी रेड केली थंयसर तेन्ना आमकां फर्स्ट ऑफ ऑल आमकां थंयसर 18 डबे मेळ्ळे घीचे. एक जो घीचो डबो आसता तो म्हणल्यार एक डबो घीचो तो 15 किलोचो, तो तयार करपाक कमीत कमी 2 गोरवां 2-3 गोरवां अशी लागता. तशे ते 18 डबे आसले. सो इमॅजीन करूं शकता तुमी कितले आसले ती 45-50 अशी कितली गोरवांचे ते फॅट आसा. मागीर आमकां थंयसर 4-5 कडे अशी पायल्स मेळ्ळी. कसली एशीज जे आसता पळय म्हणल्यार हाडां जी आसता तेंचे पायल्स मेळ्ळे अशे. आनी थंयसर एक व्हडली चूल आसली, त्या चुलेन टोटल सगळे जे गोरवांची जी हाडां आसता ती आसली. आनी त्या चुले वयर एक कढई आसली, त्या कढईत सुद्दां काव फॅट आसले. सेम जे घी त्या डब्यांनी आसले न्ही तेच सेम ते कढईन आसले. सो हे पळोवन अशें कळटा की ते जे कढईन ते फॅट करताले आनी मागीर ते डब्यान घालताले आनी तांकां जो फ्यूल जो आसतालो त्याच गोरवांची हाडां यूज करताले ते फ्युलाक. आनी मागीर सायडीक सुद्दां ते आपले घराचें जे सुद्दां उदक बीन तापोवपाक ते सुद्दां ते एशीस यूज करतात ते. आनी ते जे मागीर बर्न केले जे आसा ते सायडीक तेंचो जो परिसर आसलो ते तेंच्यांनी फूल त्या जंगलान थंयसर ते अशें राख करून दवरलेलो. आनी आमकां एक कडेन अशें फूल गायचे जे तोंड आसता तेचे हाड अशे वयले 2 हाड फुडें अशे आनी दांत सुद्दां मेळ्ळे. विविधता से एकता ह्या संकल्पनेंतल्यान भारत देश एकठांय आयला. मात हालीं तेंपार कांय जाण जात, धर्म, भास, प्रांत ह्या विशया वयल्यान लोकां मदीं फूट घालपाचो यत्न करतात अशें उलोवप मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी केलें. बुधवारा सकाळी एकता दौड कार्यावळी वेळार ते उलयताले. तशेंच गोंयच्या वेगवेगळ्या वाठारांनी एकता दौड कार्यावळी पार पडल्यो. सरदार वल्लभभाई पटेल यांच्या जयंतीच्या निमित्तान रन फॉर युनिटी हो कार्यक्रम पुराय देशभर आणि गोंयभर आसा. 31 डिसेंबराक सरदार वल्लभभाई पटेल यांची जयंती हो कार्यक्रम दिवाळी असल्या कारणान एक दीस आम्ही पयलीं करता. माननीय मोदीजी यांच्यानी देशाची एकता आणि अखंडता ही अखंड दवरपा खातीर रन फॉर युनिटी हो कार्यक्रम सुरवात केलो. आज देशाचे तमाम युवक आणि भुरगे हे देशाच्या एकते आणि अखंडते खातीर ही तेंची दौड आसा. हांव सगळ्यांचें अभिनंदन करता. गोंयांतल्या 12 तालुक्यांनी रन फॉर युनिटी हो कार्यक्रम जालो. हांव आमच्या बिचोली तालुक्यांतल्या साखळेंतल्या कार्यक्रमान डायरेक्टर ऑफ स्पोर्ट्स हांच्यानी आयोजीत केल्ल्या रन फॉर युनिटी कार्यक्रमान भुरग्यांच्या बरोबर पार्टिसिपेट जालो. म्हाका खूब उमेद आयली. भुरग्यांक देशाची एकता आणि अखंडता जम्मू काश्मीर पासून कन्याकुमारी पर्यंत हो देश विविध संस्कृती, विविध भाषा, विविध जाती, विविध धर्म हातूंतल्यान विभागलेलो जरी आसलो जाल्यार हिंदुस्तानी म्हणून एक आसा. आनी हीच मॅसेज एकतेचो संदेश दिवपा खातीर ही रन फॉर युनिटी आशिल्ली. माननीय मोदीजी यांच्यानी रन फॉर युनिटी
या कार्यक्रम सुरू केलो आणि या देशाची एकता आणि अखंडता सरदार वल्लभभाई पटेलाच्या उपरांत परत एकदा देशाची एकता दवरपा खातीर तेंच्यांनी दिल्लो कॉल एकता दौड हाज्या खातीर तांचें खूब खूब अभिनंदन करता. गोंयांत हिंदू मुस्लीम क्रिश्चन्स हे सगळे जाण एक आसात ही मॅसेज दिवपा खातीर एकता दौड आज गोंयांत ऑर्गनायज केल्ली. हांव माननीय मोदीजीचें अभिनंदन करून एकता दौडीक गोंयभर इतके भुरगे पार्टिसिपेट जाले तांचें खूब खूब अभिनंदन करता. बिरेस्तारांत दिवाळी ताका लागून पुराय गोंयांतल्यो बाजारपेठी सध्या दिवाळीच्या सामानांनी फुल्ल्यात. बाजारांत वेगवेगळे रंगाचे आकाश दिवे, मातयेच्यो पणट्यो, लायट्स, फुलां, नरकासुराची मुखवटी तशेंच हेर सामान बाजारांत विकपा खातीर उपलब्ध जालां. हे सामान खरेदी करपाक लोकांनी व्हडा प्रमाणांत गर्दी केल्ली आसा. मडगांव नगरपालिका इमारतीचे रंगकाम दिंडी उत्सवा पयलीं पुराय करपाचो यत्न करतले. तशेंच ह्या इमारतीचे दुरुस्तीचे काम हातान घेतले अशें मडगांवचे नगराध्यक्ष दामोदर शिरोडकर हांणी सांगलां. पार्किंगेक करपाचो प्रस्ताव थळाव्या आमदारांकडेन मांडला अशें तांणी ह्या वेळार सांगलें. जो कन्सल्टंट आमी अपॉइंट केल्लो काल हांवें टेंडरी फ्लोट केलो. म्हणजे एक म्युनिसिपालिटी आमी कावन्सिलेशन घेतलेलें की म्युनिसिपालिटीचो पेंट हो नवो साल मारपाचो. आमी प्रयत्न करता की दिंडे पयलीं पेंट मारून कंप्लीट करपाचें. मागीर कालूच हांवें टेंडर फ्लोट केल्लें कितें आसा जवळ जवळ 13 लाख रुपया खर्च करून आमी म्युनिसिपालिटी म्हणजे चडय खर्च करून मायनर कितें प्लास्टीक रिपेर आनी खंय खंय क्रॅक्स बी ते फिलींग करून हो पेंट मारता. पेंट हो ओरिजिनल पेंट म्हणजे सगळ्यांचें आसा की ओरिजिनल पेंट येवचो. काल टेंडर फ्लोट केल्लें कितें आसा प्रयत्न आहा की दिंडेचे पयलीं मडगांवची फामाद दिंडेचे पयलीं ह्या प्रिमायसिसार सगळो पेंट लागचो अशें आमचे कडेन आमचे प्रयत्न आसा. आनी त्या हिशोबान काल टेंडर फ्लोट केलें. दुसरी बरी गोश्ट म्हणल्यार टोटल म्युनिसिपालिटी जी आमी रेनोवेशनाक घेतिल्ली ताजे ऑलरेडी म्हाका सांग काल सगळे जे मिलिंद रामाणी जो कन्सल्टंट अपॉइंट केलो ताजे काल सगळे टोटल बिल्डिंगेचे मेजरमेंट्स आनी काल ताजे पूर्ण जाले कडेन आसा. एक अवघ्या 8-10 दिसां भितर ताजें टोटल हें मेळटलें. तो सगळें टोटल ड्रॉइंग घेतलो आनी मागीर आमचे सुडाक धाडून मागीर आमकां कावन्सिलाकूय तो दवरतलो कितें सजेशन बी काय जाल्यार आनी तेंय पूर्ण जाल्ले कडेन आसा. आनीक बाकीचे सगळे म्हणटा तूं डोर टू डोर दिवाळेचे पयलीं आमी सगळे ब्लॅक स्पॉट्स हे सगळे निवळ केल्ले कडेन आसा. आनी टोटल सिटी हांव म्हणना की 100% आमचे कडेन जालां आसतलें पूण प्रयत्न तशें चवथीक हांवें केल्लें. तशें दिवाळेकूय प्रयत्न केल्यार टोटल ब्लॅक स्पॉट्स हे ते सामकें. इवन आमी संडेक पसून थोडे लेबरांक डेली बेजीस संडे येना पूण संडे पसून आपूण आमी सगळें निवळ करपाचे प्रयत्न केल्ले कडेन आसा. मल्टी लेवल पार्किंगाचें कितें जालां? मल्टी लेवल पार्किंग सांगलां न्ही ते पयलीं केलें आमी कितें हायड्रोलीक सिस्टम त्या कितें तरी मडगांवच्या आमदाराचें ताजेर बारीक लक्ष आसा ते डिसायड करतले. हे हायड्रोलीक सिस्टम कितें फाल्यां सावन डिमांड वाडलो डिसमेंटल आनी एडिशन करप ताजेर विचार चालू आसा. हांव कितें तेंय जातलें. कुळ्या नवीन प्राथमीक भलायकी केंद्राचें बांदकाम फाटल्या 5 वर्सांच्यान सुरू आसा. कंत्राटदाराक रक्कम दिवंक नाशिल्ल्यान तशेंच कोरोना महामारी आनी हेर कारणांक लागून भलायकी केंद्राचें काम रखडिल्लें. थळाव्यांचें दूदसागर धबधब्यार येवपी पर्यटकांक ह्या भलायकी केंद्राचो उपेग जातालो. ताका लागून जाता तितले बेगीन ह्या भलायकी केंद्राचें उक्तावण करचें अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या. कुळे, मोले, शिगांव, बोळकर्णे आनी हेर वाठारांतल्या लोकांक प्राथमीक भलायकी केंद्राची गरज आसा. ह्या वाठारांत अपघात जालो जाल्यार कुडचडे ना जाल्यार पिळये भलायकी केंद्रांत व्हरचें पडटा. तशेंच अनमोड घाटांत अपघात जालो जाल्यार जखमी मनशांक 30 ते 40 किलोमीटर अंतराचेर आशिल्ल्या पिळये प्राथमीक भलायकी केंद्रांत व्हरचें पडटा. देखून जायते फावट भलायकी केंद्रांत पावच्या पयलींच जखमी जाल्ल्यांक मरण आयलां. ताका लागून जाता तितले बेगीन ह्या नवीन भलायकी केंद्राचें उक्तावण करात म्हूण थळाव्यांनी मागणी केल्या. 2-3 महीने लगेगा. 2-3 महीने में पूरा रेडी हो जाएगा. लाइट कनेक्शन होगा? हाँ, लाइट कनेक्शन हो गया. ये MCB DB सब बिठा के हो गया. और लिफ्ट बैठेगा.
अब लिफ्ट का ये कर रहे हैं। तो और 2 महीने में हो जाएगा। 2 से 3 महीना में हो जाएगा। कितना खाट का है हॉस्पिटल? ये इधर में क्या बोलते हैं 6 जेंट्स का बेड है, 6 लेडीज का बेड है। ये हो अभी 3 महीने में चालू हो जाएगा, ये रेडी हो जाएगा तुम्हारा, पूरा रेडी हो जाएगा। आप क्या काम करते इधर? ये देखता हूँ सुपरवाइजर है। कॉन्ट्रैक्टर कौन है इधर? सुनील निगम। सुनील निगम। और कुछ काम बाकी है इधर? अभी क्या है इसका लाइट का काम तो चल रहा है, लाइट का डोर का सब फिटिंग कर रहा है अभी 2-4 दरवाजा हुआ तो डोर हो जाता है, डोर का काम हो जाता है। फिर बाद में ये इतना टाइल्स डालना है, लिफ्ट बिठाना है, इधर टाइल्स डालने का है। इधर इतना ही बाकी है। ऊपर सब हुआ? पूरा कंप्लीट, पूरा कंप्लीट होगा। पूरा कंप्लीट। अभी का दिवाली है बोल के रुका है, नहीं तो सैनिटरी मटेरियल भी बिठा के खत्म करेगा। मतलब अगले साल पड़ेगा इनॉग्रेशन के लिए? अभी तो अक्टोबर चल रहा है। अक्टोबर चल रहा है, नोव्हेंबर, डिसेंबर, जानेवारी। नमस्कार, आम्ही कुळ्यान आसा, जे जाग्यार हॉस्पिटल चे काम चालू आसा आनी एक सुसज्ज अशें हॉस्पिटल कुळ्या गांवांत जावपाचें आसा। आतां आमी जेन्ना हांगा भेट दिली पळोवपाक गेले जाल्यार ताका आमी जे कॉन्ट्रॅक्टर सुपरवायझर आहा ताका विचारले केन्ना पर्यंत काम जावंक शकता हेजें। तो बोला आनी एक अशें 4 म्हयने वयतले। 4 म्हयन्या उपरांत म्हळ्यार जवळ जवळ 2025 हें हॉस्पिटलाचें उद्घाटन जातलें अशें सांगता। वयली फ्लोराची सगळें काम जाल्लें आसा, लायटीचें काम चालू आसा आनी वयली आमचे सिलींग मारपाचें काम चालू आसा। आनी जशें जशी रूम रेडी जाल्या तशें तशें ते काम करतले आनी सकयल फक्त टायल्स बसोवपाची उरल्या। जवळ जवळ 2 म्हयने जावपा अडचणी आसा, 4 म्हयने तरी वयतले अशें तो म्हणटा। म्हणजे जवळ जवळ हेका 2019 डिसेंबरा 2019 वर्साचे डिसेंबराक हें काम चालू जाल्लें, ते आज पर्यंत काम चलता। जवळ जवळ 4 वर्सां कंप्लीट जाल्या, 5 वर्स चालू आसा। आनी दुसरी म्हणल्यार 2025 हें काम पूर्ण जातलें आनी एक सुसज्ज अशें जे हॉस्पिटल आसा तें कुळ्या वासियांक मेळटलें अशें दिसता। गोमंतक टीव्ही खातीर कुळ्यांच्यान एकनाथ खेडेकर। वाळपय पुर्तुगीज तेंपावयल्या पुलीस क्वॉर्टर्साच्या इमारतीची सामकी चवथिकाय जाल्या। गेली कितलीशीच वर्सां जाली ह्या इमारतीचे दुरुस्ती काम करूंक नाशिल्ल्यान ह्या इमारतीचो कांय भाग कोसळ्ळा। देखून ही इमारत केन्नाय कोसळपाक शकता। वाळपय मुखेल रस्त्याचेर ही इमारत आशिल्ल्यान रस्त्यान येरादारी करपी लोकांच्या जिवाक धोको निर्माण जाला। पुलीस तशेंच नगरपालिकेक इमारत जमीनदोस्त करात म्हणून पत्र दिल्ले खंय, मात कोणेच हातूंत लक्ष घालेना। देखून सरकारान ही इमारत मोडून त्या जाग्यार पार्किंगेची व्यवस्था करची अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या। म्युनिसिपल पोलीस क्वार्टर्स जे आहेत ते बऱ्याच दिवसापासून म्हणजे बऱ्याच वर्षापूर्वीचे आहेत, म्हणजे पोर्तुगीज कालीन ते आहेत। आणि त्याच्यावर मी 3 वर्षापूर्वी एक पत्र दिलं होतं की त्या डिमॉलिश कराव्यात, कारण ते स्ट्रक्चर जे आहे ते एकदम दुरावस्थेला आलेलं आहे आणि ते जर पडलं तर रोडवरनं येणारे जाणारे माणसांना ॲक्सिडेंट होईल। त्यावेळेला 3 वर्षापूर्वी जे पत्र दिलं होतं त्याला सांगण्यात आलं की ते कोर्टात आहे केस, कोर्टाला सरकारने किंवा पोलीस डिपार्टमेंट किंवा म्युन्सिपॅलिटीने पटवून दिलं आहे का की बाबा ती जीर्ण झालेली आहे ती बिल्डिंग आणि ती पडली तर अपघात होऊ शकतो, अपघात होण्याची वाट बघताय का कोणीतरी मेल्यानंतर मग ते डिमॉलिश करणार आहात? आता ते पडलेलं आहे, कळलं ना? आणि ते पडलेलं आहे त्यावर कोर्टाला हे पटवून द्यायला पाहिजे होतं त्यांनी की बाबा ती डिमॉलिश करणं गरजेचं आहे, कळलं ना? पण ह्यात कुठलंही माझ्या पत्राला तर उत्तर मिळालंच नाही। आणि नक्कीच त्याच्यावर उपाय करून ती जागा ताब्यात घेणं गरजेचं आहे। ती जागा ताब्यात घेऊन तिथं आत्ता म्युन्सिपॅलिटी वाळपय म्युन्सिपल एरियात पार्किंग साईट नाही आहे, पार्किंगमुळं खूप गोंधळ होते आणि त्याकरता ती पार्किंग करता ती जागा रिझर्व करावी। वाळपय शहराच्या प्रवेशद्वारार असलेले म्युनिसिपल पोलीस क्वार्टर्स आम्ही पोलीस ठाण म्हणून वळखता। ह्या इमारती सध्या दयनीय अवस्था जाल्ली आसा आणि ती खंयच्याच क्षणाक कोसळूंक शकता। ऑलरेडी जे इमारतीचे छत आसा हे कोसळत आसा
ह्या वर्साचो जो पावस जाला तितून मोठ्या प्रमाणात त्यांचे जे वयले शेत आसा हे जमिनोस्त जालेले आसा ताका लागून ही जर इमारत कोसळ्ळी जाल्यार लोकांच्या जिवाक सुद्दां धोको आसा कित्याक तर ही रस्त्याच्या सायडीकच आसा आनी लोक हांगासर फुटपायरी वयता तशेंच सायडीक फुटपायरीचे लोक येवन सायडीक बसता सुद्दां ताका लागून हेजेर जर अपघात जावन लोकांक कितें जालें जाल्यार हेजी जबाबदारी कोण घेतलो असो नागरिकांनी सवाल सुद्दां केल्लो आसा ह्या इमारतीचो ताबो आसा ह्यो गृह खात्या कडेन आसा आनी ह्या जाग्यार म्हणजे ती इमारत आसा थंय पयलीं पोलीस क्वॉर्टर्साचे म्हणजे पोलीस कर्मचारी रावताले एकूण 18 कर्मचारी हांगासर रावताले आनी इमारत जुनी जाल्ल्या कारणान कांय वर्सां पयलीं ही इमारत खाली केली आनी हांगातले कर्मचारी आसले ते शिफ्ट जाले बेगींतल्या बेगीन हेचेर उपाय योजना करून ही इमारत जमिनदोस्त करपाची आनी हांगासर पार्किंग वेवस्था करपाची तशेंच लोकांचो जिवाचो विचार करून सुद्दां ही इमारत जमिनदोस्त करपाची मागणी हांगातल्या थळाव्यान केल्ली आसा वाळपेच्यान गोमंतक टीव्ही खातीर सपना सामंत मडगावचो बिझनेसमॅन कुणाल रायकाराचे अपहरण करपाचो यत्न केल्ले प्रकरणात आरोपींक सोदपाक मडगाव पुलिशेक अपयश आयला फाटल्या बुधवारा ही घडणूक घडिल्ली मात आता एक सप्तक जावन गेलो तरी आरोपींचो सोद लागूंक ना अजूनय ह्या प्रकरणाचो मडगाव पुलीस तपास करतात फाटल्या बुधवारा म्हळ्यार 23 ऑक्टोबराक मडगावचो बिझनेसमॅन कुणाल रायकर हाका 3 जाणांनी पिस्तोल दाखोवन धमकावपाचो यत्न केल्लो सकाळ फुडें घडिल्ल्या ह्या प्रकाराक लागून गोंयभर बोवाळ पडिल्लो कुणाल रायकर आपल्या भुरग्यांक फाटल्या बुधवारा सकाळी स्कुलात सोडून घरा वतालो तेन्ना वाटेर 3 अनवळखी मनशांनी ताची गाडी आडायल्ली दुबावितांनी रायकराक पिस्तूल दाखोवन ताका धमकावन ताचे अपहरण करपाचो यत्न केल्लो पूण ताचे मदीं झगडी जाल्ल्यान थळावे लोक थंय रोखडे एकठांय जाल्ल्यान त्या तिगूय दुबावितांनी थंयच्यान पळ काडिल्लो तेन्नाच्यान पुलीस त्या तिगूय दुबावितांच्या मागार आशिल्ले मात हे घडणुकेक आता एक सप्तक जायत आयलो तरी अजून मेरेन कुणाल रायकराचे अपहरण करपाचे यत्न केल्ल्या दुबावितांक धरपाक मडगाव पुलिशेक येस येवंक ना गेल्ल्या शुक्रारा म्हणजे 23 ऑक्टोबराक सकाळी फुडें 7:45 सुमार आख्या पांडकोपेल हांगा एक थरार नाट्य घडलें म्हणजे एक असफल प्रयत्न जालो किडनॅपिंगाचो 3 जाण जे मनीस आयले आनी तांणी मडगांवचे एक बिझनेसमॅन कुणाल रायकर हाका गन पॉयंटाचेर किडनॅप करपाचो प्रयत्न केलो ताजे गन जे मॅगझीन आशिल्ले ते पडले आनी तांणी थंयच्यान मागीर लोकांनी बोवाळ करपी पळ काडलो पूण ताजे नंतर मडगांव पुलीस थंय पावले तांणी पंचनामा सुरू केलो पूण आज एक आठवडो जाता मडगांव पुलिसाक फेलियर आयिल्लें आसा म्हणजे तांकां हे किडनॅपराक सोदपाक म्हणजे अपयश आयिल्लें आसा आनीक अजून पर्यंत तांकां ती गाडी खंयची जी वापरिल्ली मारुती ओमनी व्हायट कलर ती बी सोदपाक अपयश आयिल्लें आसा ताजे नंतर मडगांव पुलीस कुणाल रायकरान सांगलें की रुबेन वेर्णेकार हाजे कडल्यान आपल्याक थ्रेट आसपाक शकता आनी मडगांव पुलिसान रुबेन वेर्णेकार हाका आपयलो ताजी चवकशी केली ताजे नंतर तो एंटिसिपेटरी बेलीक गेलो एंटिसिपेटरी बेल भायर पडली ताकाय धरपाक अजून पर्यंत शकले ना मेन म्हणजे आज रुबेन वेर्णेकारान एक 10:30 सुमार प्रेस कॉन्फरन्स दवरली आसा पूण रुबेन वेर्णेकारान जे पुलिसांनी अपोज केल्लो ताजी बेलीक आनी ताजी कोर्टान ताजी बेली भायर मारिल्ली ताजे नंतर रुबेन वेर्णेकाराक आज पर्यंत धरपाक शकलो ना आतां असो प्रश्न येता की हाजे पयलीं एक मडगांव पुलिसाक प्रकरण जाल्लें आसा तें म्हणजे मडगांव म्युनिसिपालिटीचो एक क्लार्क योगेश शेटकर आनी हाणें मडगांव म्युनिसिपालिटीचे 17 लाख घेवन हो गायब जाल्लो आसा आनी फाटले 4 म्हयने मडगांव पुलीस ताका सोदतात मडगांव पुलिसांक 4 म्हयने जाले योगेश शेटकर म्हणटा तो मेळना आनी आतां अशें दिसून येता की योगेश शेटकरा भशेनूय हेय जे कुणाल रायकराचें जें प्रकरण आसा किडनॅपिंगाचें तेंय बी तशेंच जातलें काय म्हणून प्रश्न पडटा गोमंतक टीव्ही खातीर मडगांवच्यान हांव गौरव मलकणेकर कॅश फॉर जॉब स्कॅम प्रकरणात पूजा नाईक हिका दिवचलच्या न्यायालयान 5 दिसांची पोलीस कस्टडी मंजूर केल्या अटक केल्या उपरांत दिवचल पुलिशेन बुधवारा पूजा हिका दिवचलच्या सिव्हिल अँड क्रिमिनल कोर्टात हजर केल्ली 5 दीस कस्टडी दिले ओके ते क्लायंट म्हणजे कितें आता डिटेन जालो कोर्टान ताका पुलीस कस्टडी दिल्या 5 दिसांची पुलीस कस्टडी आनी फुडें कितें आनी हेजेर आतां फुडें ताका परत बेल घालतले गोंयभर खवदळ घातिल्ल्या जॉब स्कॅम प्रकरणात आता वेगळेच मोडन मेळपाची शक्यताय आसा ह्या प्रकरणातली मुखेल दुबावीत पूजा नायक हिची फोंडेच्या न्यायालयात जामिनाचेर सुटका करून तिका थाकाय मेळिल्ली आसतनाच आता दिवचल पुलिशेन पूजा नायक हिका एका प्रकरणात अटक केल्या मंगळारा फोंडेच्या न्यायालयान पूजा नायक हिची जामिनाचेर सुटका केल्या सुटका जातकीच दिवचल पुलिशेन पूजा नायक हिका ताब्यात घेवन दिवचल एक पुलीस स्टेशनाचेर हाडून तिका रितसर अटक केल्या
मेळिल्ले म्हायती प्रमाण जॉब दिता अशें सांगून पूजा नायक हे बायलेन 2 लाख रुपयांची टोपी घातल्या अशी कागाळ एका तरणाट्यान दिवचल पुलिसेन दिल्ली आसा. हेच कागाळीचे फाटभुंयेर दिवचल पुलिसेन पूजा नायक हिका अटक केल्ली आसा. ह्या प्रकरणात आनीक कोण घुसपाल्यात काय ना ते चौकशी केल्या उपरांत स्पश्ट जातले. मात जॉब स्कॅम प्रकरणाची पाळा दिवचले मेरेन पाविल्ल्याचे स्पश्ट जाता. आतां पळोवचें पडटलें पूजा नायक चौकशे वेळार कितें म्हायती उगड करता ते. गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान हांव रिपोर्टर तुकाराम सावंत. गोंयांत जावपी 55वे आंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव म्हळ्यार इफ्फी खातीर तयारी नेटान सुरू आसा. हो फिल्म महोत्सव 20 ते 28 नोव्हेंबर मेरेन आसतलो. इफ्फी महोत्सवा वेळार लागपी सजावट 99% पर्यावरण पूरक तयार करपाचे यत्न करतात अशें डेकोरेटर सिद्धीश देसाईन सांगला. तयारी आमची बरी जोरान चल्ल्या. म्हणजे आमचो अंदू टार्गेट आसा 16-17 तारखेर म्हणल्यार आमी सगळेंच अख्खे आमकां जे गोंयभरान खंय खंय जबाबदारी दिल्या ती 17 तारीख म्हणल्यार आमी पूर्ण करून आमी भायर सरूंक सोदता. हांगासरल्यान मागीर 1-2 दीस आमचें कितें लायटिंगेचें जावं कितें फिनिशींग बीन आसतलें पळय तें तितल्याच खातीर. बाकी आमचें जोरान काम चालू आसा. आनी थीम जर तुमी म्हणली जाल्यार थीम अंदू एक कॉन्सेप्ट दिल्लो ESGन त्या कॉन्सेप्टाचेर मागीर आमी डिजायनींग केलां सगळें कळ्ळें न्हय. पूण ह्या वर्साचे विशेश सांगपाचें म्हटल्यार आमी ह्या वर्सा सगळें इको फ्रेंडली करता. फ्लॅक्स तुमकां ह्या वर्सा खंयच मेळचो ना. आमी फ्लॅक्साचें काम खंयच करचें ना. अंदू पेंटींग, क्लॉथ प्रिंटींग, मागीर जूट म्हणून आसतलें ताजेर आमचें सगळें. आनी आमची ह्या वर्सा कोलम्स थीम आसा. म्हणजे पूर्ण देशाभरान पळय रांगोळीज घालता पळय न्ही तेजेर आमी थीम केल्या. आनी इतलें आमी हें केलां की आमी ह्या वर्सा इको फ्रेंडली म्हणजे 99% आमी इको फ्रेंडली करतलेच. एक खंयसर 1% बीन तुका कित्याक मेळटलो पावसाची संभावना सांगूंक शकना म्हणून ज्या जाग्याचेर आमकां फ्लॅक्स यूज करचो पडटलो थंय करतलेच. पूण आमी तो 1 किंवा 2% नाल्यार आमी आमचो अंदू विशय तसो आसा. तुमी आतां सुद्दां पळोवंक शकता आमी सगळें क्लॉथ प्रिंटिंगाचेर केलां. आनी बेगीन जर तुमी म्हणटा काम स्टार्ट केलां तें म्हाका मेळच्या पयलीं एक प्रश्न केलो इतल्या बेगीन कित्याक काय म्हणून. फ्लॅक्साक टायम लागता, कपड्याक टायम लागता, कितें तो सादारण मनशाक सुद्दां कळटलो. म्हणून ते कपड्याचेर काम करता आनी इको फ्रेंडली म्हणून आमकां बेगीन स्टार्ट करचें पडटा. ताका वेळ भरपूर लागता कळ्ळें न्हय. हय बेगीनूच सोंपयतले आमी. टार्गेटून आमी अशी धरलेली आसा की बेगीन सोंपोवपाचें. फक्त एक योगायोगान देवान आनी पावसान साथ दिल्या पुरो बरो आमी तेज्याकून बेगीन टार्गेट आमची करप. सायल्याच्या लाकडाची बेकायदेशीरपणान तस्करी करतना रिवणच्या थळाव्यांनी एके टेम्पोक रंगी हात धरली. दुबावित रानांतली सायल्याची 2 झाडां मारून चोरयांनी व्हरतालो तेन्ना थळाव्यांनी एके गाडयेक धरली. थळाव्यांनी सुमार 7 लाखांचे लाकूड जप्त करून राना खात्याच्या सुवादीन केला. तशेंच केपें पुलिशेन टेम्पो ड्रायव्हराक अटकूय केली. जुलय महिना एक सायल मनयलोच ना आनी मागीर तो कोण येयलो तो खबर ना. पुलिशे आनी फॉरेस्टा कंप्लेन केल्ले आनी ते मागीर कांय करूंक ना म्हणटा. मागीर ही म्हाका सडनली म्हाका सॅटर्डे दीस नायट इवनिंग म्हाका खबर मेळ्ळी कितें तिका आनी सायल मारलेलो. हांव थिंगा वचून हें केलें आनी हांव होल नायट आनी कोणाक घेवन थिंगा रावलो. आनी 4:30 सुमार तेंची गाडी येयली लोड करून दिली. गाडी मागीर लोड करून येतरी आमी गांवां सगळे लोकां हें केलें आनी गांवच्या सगळ्या लोकांनी आमकां सपोर्ट करून ती गाडी आमी ब्लॉक केली. आनी पुलिशे हाडले मागीर पुलिशान फॉरेस्टा हाडले गाडी ब्लॉक करून तांकां 2 ती आमी पुलिशान आपल्या कारवाय करून ती फॉरेस्टा दिली. कितलीशी झाड मारले ती आतां तेणी कन्फेस केला 2 झाड मारले म्हणून. आनी हांवें वचून हेंचयला 2 झाड मारले. 17 लॉग कोण गाडयांक भरलो आनी गाडी ते फॉरेस्टा. एज तुमकां खबर आसतलो न्हू कितलोसो व्हॅल्यू आसूं शकता. व्हॅल्यू त्याचा आतां मोर दॅन 7 लाख तरी हेजो जायो. आनी पयलीं मारलेलो तो सामको व्हडलो म्हळ्यार नियरली 10 लाखां वयर तेका पुलिसांक केला. आतां हेजेर जे आसा अशी गोश्टी घडटात
आता तुम्ही फुडाकार घेतलो, लोकांनी फुडाकार घेतलो म्हणून हे ते लाकूड दवरपा मेळ्ळे. आता फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान कितें सांगलां हेजेर कितें कारवाय करता? फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान सांगला आपण ते आता कोण तितून मेन एक्यूज कोण आहा ताका ते सोदून काडपाक जाय आनी हेजे आमकां असली घडणी घडना जावपा फॉरेस्टान सामकी स्ट्रिक्ट एक्शन तेंचे घेवपाक जाय. टी टाइम बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव दिप्ती तुमची रजा घेता आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजीक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढतात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय